नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। सोमारा 10 नोव्हेंबर दिसा दिल्लीच्या लाल किल्ल्या लागीं जाल्ल्या आत्मघाती आतंकवादी हल्ल्या संबंधान देशाच्या तपासणी एजन्सीन खर कारवाय करतना हरियाणाच्या अल फला विद्यापीठांतल्यान ह्या आतंकवादी जाळ्याचो एक भाग आशिल्ली गाडी जप्त केल्या। तशेंच कानपूरच्या LPS हृदयरोग संस्थानांतल्या हृदयरोग तज्ञ मूळ अनंतनाग जम्मू काश्मीरचे डॉक्टर आरिफ मोहम्मद हाका लेगीत आतंकवाद विरोधी पथकान अटक केल्या। आरिफ हो कांय काळासावन काल ह्या प्रकरणात आस्पावीत आशिल्ल्याच्या आरोपाखाला अटक केल्ल्या लखनौच्या शाहीन हिच्या संपर्कांत आशिल्लो। मजगतीं दिल्लीन जाल्ल्या हल्ल्यांत वापरिल्ल्या गाडयेन डॉक्टर उमर प्रत्यक्ष नाशिल्लो आनी ताणेच हो आत्मघाती हल्लो केला हे मेळिल्ल्या पुराव्यावेल्यान स्पश्ट जाला। मूळ पुलवामाचो डॉक्टर उमर हाणें हल्ल्याच्या 11 दीस पयलीं हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी विकत घेतिल्ली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या खासदाराच्या थळाव्या वाठार उदरगत निधींतल्यान सांखळेच्या गोंय फिजिओथेरपी महाविद्यालय तशेंच पाळे कोठंबीच्या टागोर शैक्षणिक संस्थानाक स्कूल बशी सुपूर्द केल्यो। ह्या वेळार तांचे सयत उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलोवप करतना सध्याच्या स्पर्धात्मक काळांत विद्यार्थ्यांनी आपल्या मुखार येवपी प्रत्येक आव्हानाक तोंड दिवपाक स्वताक सबळ करप गरजेचें अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। डे बाय डे नाविन्यपूर्ण शिक्षण घेवप चड इम्पॉर्टंट आसा। फक्त BA BCom BSc जालें ते घरा कडेन वचून म्हणून जावचें ना। जाल्यार नवीन कितें आसा तर आयज जो आमी म्हणटा की हॉस्पिटॅलिटी इज ट्रेंड। ओके, आतांच्या घडीक जर टुरिजम आनी हॉस्पिटॅलिटी पळयता जाल्यार ट्रेंड आसा तातूंतल्यान आसतलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हो ट्रेंड आसा तातूंतल्यान आसतलें किंवा स्कील डिफरंट आपूण घेतलेल्या एड्युकेशनान अपस्कील कसो जावप हें जर आमी पळयलें आसत जाल्यारूय तातूंतल्यान भुरगीं फुडें वचूंक शकता। म्हणून समोर आसतना भुरग्यांक हांव फक्त एकूच सांगपाक सोदतां की मॅक्झिमम भुरगीं नर्सींग आनी फिजिओथेरपींतलीं आसा आज फॉरेन लँग्वेज शिकप गरजेचें आसा। आमी म्हणटा की आमी थोड्या दिसांच्या भितर जर्मन लँग्वेज कोर्सीस आमी हांगासर सुरू करपाचे आसा। ह्या वेळार कार्यावळींत उलोवप करतना खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांखळेचो वाठार राज्याचें एक शैक्षणीक केंद्र म्हूण दिसान दीस मुखार येता आनी हांगा आशिल्ल्या साबार संस्थांनी फक्त शिक्षणूच न्हय जाल्यार विद्यार्थ्यांक कुशळटाय प्रशिक्षण दिवन फुडारा खातीर तयार करता अशें सांगलें। समथींग वेगळें सेपरेट म्हणजे गोंया भितर अशी एकमेव इंस्टिट्यूट आसतली की जाच्या भितर स्किलींग जी आसा स्कील डेव्हलपमेंट जे आसा जे मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर भारत अशें म्हणटा गोंय तेजें विजन आसा सरकार म्हणून तें विजन सुद्दां तांच्यांनी ह्या संस्थेक करप अशें थारायिल्लें आसा। तुमची स्वताची बस असो तेचो वापर करात आनी तो जर केलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता तुमी बरी घडोवपाचें काम ही संस्था करता। कालांतरान तुमी खूब व्हड जातली आपापल्या क्षेत्रा भितर खूब व्हड जातली। शाळेंत शिकणारी भुरगीं जीं आसा ही कोण तरी दोतोर जातली आदवोगाद जातली चार्टर्ड अकाउंटंट जातली बरी नागरीक जातली। ह्या संस्थेन शिकणारी भुरगीं जीं आसात नर्सिंग जातली ही भुरगीं खंयच्या तरी गोवा मेडिकल कॉलेज आसत किंवा बाकी खंयच्या तरी म्हणजे एकदां हांगासर भायर सरले की कोण बेकार वचचे ना। नोकरी मेळोवपा खातीर पयशे दिवपाच्या प्रकरणांत आस्पावीत आरोपी पूजा नायक हाणें ह्या प्रकरणांत गुन्या फाट्याक जबादी दितना 2 सरकारी अधिकाऱ्यांचें नांव घेतलां पूण तिणें खंयच्याय राजकीय फुडाऱ्याचें नांव सांगूंक ना अशी म्हायती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पत्रकारांक दिली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या खासदाराच्या थळाव्या वाठार उदरगत निधींतल्यान सांखळेच्या गोंय फिजिओथेरपी महाविद्यालय तशेंच पाळे कोठंबीच्या टागोर शैक्षणिक संस्थानाक स्कूल बशी सुपूर्द केल्यो। अधिकाऱ्यांच्या नावांची म्हायती दिवपाक नकार दितना अजून मेरेन तांच्या आड केल्ले आरोप सिद्ध जावंक नाशिल्ल्यान तांची नांवां जाहीर करपाक शकना अशें लेगीत ह्या वेळार राहुल गुप्ता हांणी सांगलें। 14 दिसां भितर ह्या पुराय प्रकरणाची चौकशी करून सविस्तर म्हायती दितले अशें तांणी स्पश्ट केलें। किया है उसको हम
अलग अलग एविडेंसेस के साथ कोरोबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शी वॉज एन अक्यूज इन 5 केसेस। तो उनका जो भी एलिगेशन है दैट हैज़ टू कोरोबरेट विद द अदर अवेलेबल एविडेंसेस। प्राइमा फेसी उनके जो स्टेटमेंट की फेस वैल्यू पर नहीं लिए जा सकते, और अभी तक जो उन्होंने बताए हैं चीज़ें वो कोरोबरेट नहीं हो रही हैं, तो उनके जेन्युइनिटी पर थोड़ा हमको डाउट है। फिर भी हम जो सारी चीज़ें उन्होंने बोली है उसको बहुत डीपली एग्जामिन कर रहे हैं। 14 दिन का टाइम हमको BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलता है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर हम सारी चीज़ें करेंगे, और जो भी उसमें निकल के आएगा, अगर कुछ कॉन्क्रीट लगता है तो उसमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उस हिसाब से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो या फिर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट, दैट विल ऑल्सो बी डिसाइड। वाळपयच्या कदंब बस स्थानक सभाघरांत आमदार डॉक्टर देविया राणे हांचे हस्तुकी दिव्यांगांक मदत साहित्याचे वितरण जालें। ह्या वेळार सत्तरी तालुक्यांतले सरपंच, जिल्लो पंचायत सदस्य, नगरसेवक तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलोवप करतना दिव्यांग लोक लेगीत ह्या समाजाचो म्हत्वाचो भाग जावन आसा। भाजप सरकारच्या फुडारपणाखाला दिव्यांग लोकांक फावो तो आदार आनी सुविधा उपलब्ध करून दिवन तांकां सशक्त करपाक हे सरकार वचनबद्ध आसा अशें आमदार देविया राणे हांणी सांगलें। आमकां जितलो हक्क आसा तितलोच हक्क दिव्यांगाक आमच्या भाव भयणांक आसपाक जाय, आनी तांकां एक तर दिव्यांगाक आतां ताका अशें दिसता की म्हणल्यार आपलो पांय सारको चलना, ताजे खातीर आपल्या कामाक वचपाक प्रॉब्लेम जाता, पूण ते आमी एक बायक दिवन, एक ट्रायसिकल दिवन, नाजाल्यार क्रचेस दिवन ती आमी तशी मदत जाता। कोणाक आयकुपाक येना त्या भुरग्याक अशें दिसपाक जायना की आपूण ताजे खातीर आपूण आपल्याक नोकरी मेळपाक शकना, आपल्याक आपूण बिझनेस करपाक शकना, ताका ती हियरिंग एड दिवन ते तागेले इश्यू सॉल्व करपाक शकता। बिकॉज मेन मुद्दो एकच की आमी जेन्ना सर्वांगीण विकास म्हणटात ते सगळ्यांक एकत्र घेवन फरक करनासतना सगळ्या समाजाच्या लोकांक, खंयच्याच समाजाच्या लोकांक, खंयच्याच भुरग्यांक फरक करपाक जायना। 2030 जावपी कॉमनवेल्थ गेम्साच्या फाटभुंयेर भारतीय ऑलिंपिक संघाची अध्यक्ष PT उषा हांणी दूरदर्शनान घेतिल्ल्या खासा मुलाखतीन सांगलें की 2030 कॉमनवेल्थ खेळाचें आयोजन करप ही भारता खातीर ऐतिहासीक सन्मानाची गजाल आसा। हाका लागून खेळ मळाक नवी दिशा मेळटली, तशेंच खुबशा नव्या खेळगड्यांक बरी माची मेळटली। Most of the our countries animals का और flowers का सब फोटो है इसमें। It very nicely done and it's all inspiration for our players। स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेंगे, पर ऐसा बड़ा बड़ा मीट होना चाहिए इधर। तो if we get the world championship, commonwealth games, asian games, lot of games in different field, it all helps for the sportsman, because lot of exposure and lot of good meet if you organize, players will get the exposure and परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा चेंज है। जवाहरलाल स्टेडियम हमारा कैपिटल का है, तो मैं वो पढ़ के बहुत खुशी था। तो ऐसा स्पोर्ट्स सिटी दिल्ली में है, आ रहा है, अभी तो अहमदाबाद में भी है, तो ऐसा डिफरेंट प्लेस में ऐसा हो गया तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा प्रैक्टिस भी मीन्स इट इज ऑल गुड फॉर स्पोर्ट्स। लॉट ऑफ चेंज इज कमिंग नाउ। 2028 वर्सा लॉस एंजलिस हांगा आयोजीत जावपी ऑलिंपिक सर्तीच्या आयोजन समितीन सर्तीचे पुराय वेळापत्रक जाहीर केलां। लॉस एंजलिस वाठारांत दर एक पदक, सर्त केन्ना आनी खंय जातली हाचो तपशील ह्या पत्रकांत आसा। 2028 जावपी ही सर्त अजून मेरेनची सगळ्यांत भव्य सर्त थारतली। लॉस एंजलिस तशेंच ओक्लाहोमा शाराच्या वाठारांनी एकूण 36 खेळांच्यो सर्ती हातूंत जातल्यो। 14 जुलयाक उक्तावण सुवाळो जाल्यार 30 जुलयाक समारोप सुवाळ्याचे आयोजन करतले। ऑलिंपिकाच्या ह्या आवृत्तीन पयलेच फावट क्रिकेट हो खेळ लेगीत आस्पावीत करतले। बायल क्रिकेटचो निमणो खेळ 20 जुलयाक जाल्यार दादल्यांचो निमणो क्रिकेट खेळ 29 जुलयाक जातलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता।
डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।